आयतारा बेतीच्या कोपेलांत भाविकांनी फातिमा सायबिणीचे फेस्त मनयले। 3 दिसांच्या तयारी उपरांत सायबिणीची परब मनयली। मारयेन पातकाचेर आनी आडकळीचेर जैत व्हेले म्हण परबेचो विशय आशिल्लो, अशी माहिती फादर आतेव सिक्वेरा हांच्यांनी दिल्या। RD एक्सको खातीर बेतीच्यान गौतम शिरोडकार। आयज आमी बेती कोपेलांत आमचे फातिमा सायबिणीची परब मनयल्या। 3 दिसांची तयारी आमी केल्ली आनी आयज करीत भशेन विशय घेतलेलो मारयेन पातकाचेर आनी आडकळींचेर जैत व्हेले म्हूण जायतो के परबेक आसलेलो म्हूण आमकां खूश भोगता। आनी करीत भशेन आमचे दिनवास आमचे कमिटी मेंबर्स तेच भशेन सगळ्यांनी स्पॉन्सर आनी हेर कंट्रिब्युशन दिलां त्या लोकां पासत। सायबीण माय फातिमा सायबीण तुमचे जण एकल्याचेर आशिर्वाद घालूं, फुडें आत्म्याची भलायकी सगळ्यांक तुमकां दिवं आनी तुमकां आपल्या आशिर्वादान भरूं। आनी सायबीण मायचे देवसांव आमचे मदें आसलो एकवट भावपणाचो मोगाचो अदीक वाडूं आनी चडूं। तेच भशेन आज करीत भशेन आमची परबी आमच्या हेर भावांक हिंदू भावांच्या आयचे दिवाळी मनयताय तांकांय हांव हॅपी दिवाळी म्हणटा। सगळ्यांक तुमकां आनीक एक फावट काळजांतल्यान हॅपी फीस्ट आनी देव बरें करूं। गॉड ब्लेस यू ऑल। We celebrated the feast of Our Lady of Fatima in Betin Chapel. It was a great success because we had a lot of people for the feast and all the people enjoyed. We went for a procession. There were angels, a lot of angels from Tiny Tot School, and they had a lot of fun going for a procession. At the same time, today we are celebrating Diwali. And I wish all the people, all my non-Catholic friends, a very happy Diwali. At the same time, I wish them a happy feast of Our Lady of Fatima. Thank you.